मंत्रिमंडळात डाकू बशिल्ल्यानूच स्टेट परदेशी गुंतवणूक गोंयांत येना गोवा फोर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान आरोप केला. आपले म्हणणे पटोवन दिवपा खातीर तो नीती आयोगाच्या रिपोर्टाचें उदाहरण दिता. ब्रँड गोवा खाला कोणूय गोंयांत धंदो करूंक सोदता कित्याक तर गोंयांत तसो प्रतिसाद आसा. पूण वेवसायीक गोंयांत धंदो करपाक सोदिनात कित्याक तर मंत्र्याचो कट चड आसा अशें ताचें म्हणणें. वो म्हारग पडटा म्हणून नीती आयोग सांगता. सर्टिफाय करता, सर्टिफाय काढतात फटींग म्हणून आनी हो पास जावपाचो मनीस न्ही म्हणून हो सगळे सब्जेक्टान फेल जाला. हाका इटिकेटी बिटी काय दिवंक शकना. दुसरो मुख्यमंत्री कोण जे मनशाक वाचूंक कळटा तो कशें सांगता तुका. FDI म्हणून आहा पळय, फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट. फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट म्हळ्यार कितें? ब्रँड गोवा सेल्स. ब्रँड गोवा म्हणून कोणूय गोंयांत धंदो घालूंक सोदता, करूंक सोदता. कित्याक करूंक सोदता? की गोंयांत त्या भशेन रिस्पॉन्स आसा. सो कोणूय गोंयांत इन्व्हेस्ट करपाचो. पूण गोंयांत इन्व्हेस्टमेंट कित्याक करना? कित्याक मंत्र्याचो कट चड आहा. सो हे डाकू थंय बसल्या. हें जालें. कित्याक मंत्र्याचो कट चड आहा, सो हे डाकू थंय बसल्या. हें जालें. हें कोण म्हणटा? डाकू म्हणटा हांव म्हणटा. पूण फिगर कोण दिता? नीती आयोग दिता. नीती आयोग सांगता की गोंयांत फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट जायना कित्याक सरकार ताजेर कांयच करना म्हणून. सो आतां जो कोण बसला डाकू भितरूय बी तो ह्या गब्बर सिंग आसूंक जायना रे कोण तरी. आज गब्बर सिंग कोण आहा? आज गब्बर सिंग कोण आहा? आज गब्बर सिंग आहा जे मनशा खातीर ज्याचे माल एडमिनिस्ट्रेशना खातीर 8 जाण भितर सरता. गेले खेपे 12 जाण भितर सरले. चर्चिल सांगतालो बहुजन समाजाचो नेतो म्हणून. चर्चिल घरा बसलो.